प्रादेशिक राजकारणात मोदी शहाचे बीजेपीक पाचातल्या तीनही राज्यांनी घरा धाडली. राजस्थानात मुख्यमंत्री वसुंधरा राजेची राजेशाही बीजेपीक बादली. या निकालांचो आता गोयचे परिस्थितीकडेन समांतर संबंध लावंक सुरवात जाल्या. गोंयांत बीजेपी आणि परिकार सरकाराचो असोच कारभार उरल्यार 15 डिसेंबरा उपरांत मोगो कितें तें थारायतलो म्हूण सुदिनाचे शिनाल. आणि म्हाका दिसता हो सुतोवच आसा भारतीय जनता पक्षाक की एलायन्स पार्टनर जे आसा तांकां घेवन तांणी वचपाक जाय आनी मुखार जर ते राज्य करतले जाल्यार एलायन्साकूय तितलेंच कमिटमेंट जे आसा ते फुलफील करपाक जाय. ही मॅसेज आसा. आमच्या मोगो पक्षान 15 तारखे नंतर योग्य अशें डिस्कशन जाले नंतरूच कितें तें डिसिजन आमी घेतलें. काँग्रेसीन ह्या निकालांतल्यान शिकूंक जाय. फुडाऱ्यांनी थारायलें जाल्यार खंय आतांय सरकार जावंक शकता. So for my party leaders, it's a wake-up call. Our party leaders should rise to the occasion. I can assure you that if our party leaders rise to the occasion, we can come into power tomorrow, not today. And we don't have to wait up till 2019. What has taken place in Chhattisgarh, Rajasthan and Madhya Pradesh, the same verdict people of Goa will give to this BJP in coming days. लोकांचो प्रादेशीक पक्षाक तेको आसूंक जाय हे तेलंगणाच्या निकालान दाखयला. गोंयच्याय लोकांनी हाचो खंय विचार करचो. From the regional as a regional party, the victory of the Telangana Rashtriya Samiti is to be welcomed. It is a landslide victory. It's a victory for regionalism, which I also espouse. So I feel that the Goans also should look at the Telangana model. Why not? No, Rahul Gandhi has to be welcomed. Rahul Gandhi's success, it could be because of collective effort. गोंयांतूय एकल्याचीच हुकुमशाही चलता. हांगाय खंय बीजेपीचे दीस भरल्यात. भारतीय जनता पार्टीन मुख्यमंत्री होच मोठो त्या ठिकाणचो केलो आणि पक्ष जो आसा ताज्या हातान कांय रावलें ना. सगळी सत्ता मुख्यमंत्र्याच्या हातान एकवटली. म्हणजे एकाच मंचाचेर सगळे निर्णय सोंपोवपाचो परिणाम आणि लोक आकांक्षाची पायमल्ली करपाचो परिणाम कितें जाता तो ह्या 3 राज्यांनी कळ्ळो. ताजीच पुनरावृत्ती जी आसा ती पुनरावृत्ती आतां गोंयांत जावपाची आसा. ह्या बोवाळांत 7 सिस्टर राज्यांचो काँग्रेस प्रभारी आशिल्ल्या लुइजियानाचो ईशान्य भारत वाठार सापूच काँग्रेस मुक्त जालो. Mizoram, it is anti-incumbency because he was the chief minister for 5 terms. He lost both the seats, you know that. फुडें लोकसभा आनी 2 मतदारसंघाच्यो म्हत्वाच्यो पोटवेंचणुको आसतना तरी दिल्लींतले मोदी शहाचे बीजेपीक गोंयचे इश्यू तडीक लावपाची बुद्द येतली काय म्हूण गोंयकार, गोंयचे युती पक्ष आनी बीजेपीवाले रावल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.